आज आमच्या उसगांव गांजे पंचायतीच्या हॉलान उसगांव पंचायतीचे मंडळ आणि गावचे व्यापारी आणि नागरिक यांची जोड बैठक झाली। ह्या बैठकीत उहापोह जालो की आयचे सिच्युएशन कोविड सिच्युएशन जे कितें परिस्थिती सिच्युएशनाची परिस्थिती जी आसा तेचेर विचार विनिमय जालो आनी हेका लागून सगळ्यांचें एकमतान अशें ठरलें की उसगांव पंचायत एरियेन कमीत कमी 8 दिसांचें तरी लॉकडावन करचें आनी ह्या लॉकडावन करपा खातीर जे आमचे जे नागरीक जे आसा लोक जे आसा हेंची बी कुचंबणा जावची न्ही, तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून एसेन्शियल कम्युनिटीज ज्यो आसा ग्रोसरी शॉप, डॉक्टर्स, दुसरी गोष्ट म्हणजे फार्मासवाले, दूधवाले, पेपरवाले, तुज्या पयल्यान गॅसवाले, व्हेजिटेबल आणि पंपवाले हे चालू आसतले। हेच्या भायर जे कोण हो जो आज जे ठरयला तेच्या भायर जे कोण वतले तेजेर पंचायत योग्य तरेन कारवाई करतले। पंचायत आज लोकांचें जीवन सेफ करपाचे प्रयत्न करता आनी हेका प्रत्येक नागरिकान कॉपरेट करून सपोर्ट करप आनी प्रत्येकाचे जीव वाचोवपाचो आमी सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न करप। हांव परत एकदां आमच्या सगळ्या उसगांवचे जे नागरीक आसात, आमचे व्यापारी आसा आनी बाकीचे जे आमचे जे लोक आसा हेंच्या कडेन हांव अपील करता, मागता की सरकारान जो SOP जो घालून दिला तेजें तंतोतंत पालन करात।